खरें कळ्ळें वंदे मातरम हो आमचो स्वाभिमान हो आत्मा. वंदे मातरमाच्या संदर्भांत जें काल डिस्कशन जालें त्या डिस्कशनान भितर जे आमदार वेंजी उलयलो खरें म्हळ्यार ताजो खरें म्हळ्यार निशेध करपाचो. ताका वंदे मातरम विशय वेगळो आनी चळवळ जी आशिल्ली ती चळवळ वेगळो. ह्या चळवळीन भितर वंदे मातरम हें स्फूर्तीगीत आशिल्लें आनी हें स्फूर्तीगीत सगळे कडेन फुडें व्हेलें. ज्या वेळाचेर वंदे मातरमाचो वापर पयलो जेन्ना तें गायलें तेन्ना काँग्रेसच्या महाअधिवेशनानूच आशिल्लें. ह्या सगळ्याचो बारीक जर अभ्यास जर ताणें पयलीं करपाक जाय आशिल्लो आनी ताजेर मागीर टिप्पणी करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे विरोध करपाक जाय म्हणून ते हातूंत भितर विरोध करचो न्ही हें तातूंतलें खरें तात्पर्य. आनी म्हणून त्या घटनेचो खरें म्हटल्यार आमी सुद्दां निशेध करता. वंदे मातरमाचें डिस्कशन हें कित्याक लागून जालां की येणारी सगळी पिळगी आसा त्या पिळगेक हे 150 वर्साच्या वंदे मातरमाच्या राष्ट्रगानाच्या संदर्भात म्हायती कळची, भुरग्यांक कळचें. वंदे मातरम ह्या गाण्याक लागूनच आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा. ह्या स्वातंत्र्याच्या हाका फुडें वतना फासार चडपी आमचे सगळे स्वातंत्र्यवीर आशिल्ले. हे गाणें गायत गायतच ते फुडें गेले. प्रत्येक चळवळीचो अग्रभागी जर घोशणा जर खंयची आसताली ती वंदे मातरम आसताली. ती चेतना आशिल्ली, ती स्फूर्ती आशिल्ली, तो स्वाभिमान आशिल्लो आमचो. आनी ह्या सगळ्या स्वाभिमानाची 150 वर्सां पुराय जातना त्या राष्ट्रगानाक परत एकदां याद करप ते येणारे पिळगे खातीर ताची म्हायती उपलब्ध करून दिवप, सकले स्थरा कडेन करून वचप हो ताचो व्हडलें खरें म्हळ्यार उद्देश आशिल्लो. उद्देश बाजूक दवरून ज्या तरेन ताजेर टिप्पणी केली ती टिप्पणी खरोखर योग्य न्ही. निश्चित